1 Raza 4 एलायच्या मेरेन 2 राजवटक्यो. जेरोबोआमाची राजवटकी 931-910. चॅप्टर 14. तेदना जेरोबोआमाचो पूत अबोजा पिddent पडलो. जेरोबोआमान आपले बायलेक म्हणलें, आतां उठ आनी तूं जेरोबोआमाची बायल म्हूण कोणेच वळखना जावंक उपकार करून तुजो भेस बदल आनी सिल्होंत वच. हांव हे पोरजेचो राजा जातलो म्हणून सांगलेलो तो आहिजा प्रवादी थंय आसा. 10 उंडे, केकी आनी आयदन-बhôr म्होंव घे आनी tachê-xim वच. भुरग्याचें कितें जातलें तें तो तुका सांगतलो. जेरोबोआमाचे बायलेन सांगलेलें तशें केलें. ती शिलोंत वचूंक भायर सरली आनी आहिजाच्या घरा पावली. आतां आहिजाक दिश्टी पडनासलें. उतार पिरायेक लागून ताची विस्त गेल्ली. पूण सर्वेस्परान ताका सांगलेलें, आपल्या पिडेस्त पुताचें कितें जातलें त्या विशीं जाणा जावंक जेरोबोआमाची बायल तुजेशीं येवची आसा. तुवें तिका अशें म्हणचें. ती दुसरे बायलेचें सवंग घेवन येतली. ती दाराशीं पावली तशी आहिजान पावलांचो आवाज आयकलो आनी ताणें म्हणलें, जेरोबोआमाचे घरकान्नी भितर यो. दुसरे बायलेचें सवंग तूं कित्याक घेताय? तुका वायट खबर दिवन म्हाका धाडला. वच आनी जेरोबोआमाक सांग. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, लोकां मदलो तुका वयर काडलो आनी म्हजे पोरजे इस्रायला वयर तुका फुडारी नेमलो. दाविदाच्या घराण्यांतली राजवटकी काडून हांवें ती तुका दिली. तरी पूण तूं म्हज्या सेवका दाविदा भाशेन जालो ना. ताणें म्हज्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्यो, सगल्या आपल्या काळजान म्हजो पाटलाव केलो आनी म्हजे नदरे मुखार बरें तें ताणें केलें. तुज्या पुर्वजांवन तुवें अदीक वायट केलां. तुवें तुजे खातीर दुसरे देव दातूच्यो मुर्त्यो केल्यो. असो म्हजो राग चडूसो केलो आनी म्हाका तुवें पाट केली. हाका लागून जेरोबोआमाच्या घराण्याचेर हांव अदृश्ट येयशें कोत्तलों. जेरोबोआमाच्या घराण्यांतल्या इस्रायलांत रावपी सगल्या दादल्या लिंगाच्यांक, जावं ते बोंदी जावं ते मेकले, हांव नपयत कोत्तलों. शेण लासून ताचो नास जाता तशें हांव जेरोबोआमाच्या घराण्याचो नास कोत्तलों. जेरोबोआमाच्या घराण्यांतलो कोणूय शारांत मरत जाल्यार ताका सुणीं खातलीं आनी कोणूय उक्त्या मोळार मरत जाल्यार ताका वाऱ्यावयलीं सुकणीं खातलीं. कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. म्हणटच आतां उठ आनी तुज्या घरा वच. तूं शारांत पावतांच तुजो भुरगो मरतलो. आख्खें इस्रायल ताचे खातीर रुडोन कोत्तलें आनी ताका पुरतलें. आनी जेरोबोआमाच्या घराण्यांतल्या फकत ताका निखिपिणे फावो जातलें. कित्याक जेरोबोआमाच्या घराण्यांतले मदें फकत ताचे थंय सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवान कितेंय बरें पळयलें. इस्रायला वयर सर्वेस्पोर एक राजा उपजनसो कोत्तलो आनी तो जेरोबोआमाच्या घराण्यांत आयजूच नाटक कोत्तलो. उदकांत एक बेट आलता तशी सर्वेस्पोर इस्रायलाक झोंपडायतलो. आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या ह्या बऱ्या देसांतलीं तो इस्रायलाक उमटून काडटलो आनी नदी पोलतडी शिंपडायतलो. कित्याक ताणीं देवींच्यो मुर्त्यो केल्यो आनी सर्वेस्पराचो राग चडसो केलो. जेरोबोआमान केल्ल्या आनी इस्रायलाक करूंक लायलेल्या पातकांक लागून तो इस्रायलाक सोडून दितलो. जेरोबोआमाची बायल उठली आनी वाटेक लागली. ती तिर्जाक पावली आनी राजमहालाच्या उमऱ्यार पावली तशी भुरगो मेलो. सर्वेस्परान आपल्या सेवका आहिजा प्रवाद्या उदेशीं सांगलेलें तशें
तांणी ताका पुरलो आनी आख्ख्या इस्रायेलान रुदन केलें. जेरोबोआमाचो उरलेलो इतिहास, तो कसो झुजलो आनी ताणें कशी राजवटकी चलयली, हें सगळें इस्रायेलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर नोंद केल्लें आसा. जेरोबोआमान 22 वर्सां राजवटकी चलयली. मागीर तो मेलो आनी ताचो पूत नादाब सदरेर चडलो. रेहोबोआमाची राजवटकी 931-913. सोलोमोनाचो पूत रेहोबोआम जुडाचो राजा जालो. तो सदरेर चडलो तेदना ताका 41 वर्सां आसलीं. आपल्या नांवा खातीर इस्रायेलाच्या सगळ्या कुलां मदें सर्वेस्परान वेंचून काडलोल्या जेरुसलेम शारांत ताणें 17 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नामा, ती आमोनीत आसली. जुडान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें. आपल्या पुर्वजां वदीक पातकां करून तांणी सर्वेस्पराक दुस्वाशी जायसो केलो. तांणी आपणा खातीर उंच स्थानां बांदलीं आनी दर एके उंचल्या दोंगुरलेर आनी हिरव्या झाडां तोडा आशेरा देवीच्यो मुर्त्यो घाल्यो. देसान मंदिरांनी शिंदुलकी वेसावी करपी दादले आसले. सर्वेस्परान इस्रायेला मुखार धांवडायलोल्या राष्ट्रांची शिकावणी कर्तुबां तांणी केलीं. आनी अशें घडलें. रेहोबोआम राजवटकेच्या 5व्या वर्सा इजिप्ताच्या राजा शिशाकान जेरुसलेमाचेर आक्रमण केलें आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं आनी राजमहालाचीं बांदारां चोरून व्हेलीं. ताणें सगळें व्हेलें. सोलोमोनान केल्ले सगळे भांगाराचे दाळ पर्यान व्हेले. रेहोबोआम राजान तांचे सुवातेर कांश्याचे दाळ केले आनी राजमहालाचो दारवंटो राखतल्या राखणदारांचे अधिकाऱ्यांचे आदीं ते केले. राजा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेता तेदना राखणदार ते हाडटाले आनी उपरांत दाळ सांबाळपी कुडांत व्हरून ते पोत्तून दवरताले. रेहोबोआमाचो उरलेलो इतिहास, ताणें केल्लें तें सगळें जुडाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत बरयलेलें आसा न्हय. रेहोबोआम आनी जेरोबोआम हांचे मदें झुजां चालूच आसलीं. रेहोबोआम मेलो तेदना ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो ताचो पूत अबिजाम सदरेर चडलो. देवाचें उतर